एक पोवटी कोलकाताची संत मदर थेरेसा लक्षित असलेल्या एका कुटुंबात ती सकट जाणां थोडे दीस खाण जेवण नासतना बुकेन आसले म्हण तिका खबर मेळटच तीच स्वता आपल्या हातान थोडे खाण घेवन त्या घराक बेता आनी घरा गेल्लेंच हें खाण त्या घरांत असल्या स्त्रियेक दिता आसतना ती स्त्री हें खाण घेता आनी तांणे इल्लें खाण घेवन तांच्या मुखार चलतत रावता आनी उपरांत इल्ल्या वेळान ती पाटी येता आनी पाटी आयिल्लेंच मदर तेरेसा त्या स्त्रिये लगे विचारता तूं खंयसर धांवली ती सांगूंक लागली आमचे बरीच आमच्या शेजाराई थोडी बुकेन आसात कितें तुमी हाडलें तेले वांटून तांकांय दिवंक आपूण गेली पळया बुकेल्लें हें कुटाम खाण जेवण तांकांय नातिल्लें पूण ह्या संदर्भार तिचे दोळे शेजारा आसच्या त्या कुटुंबाचेर खंचतात दोळे तिचे उक्ते जातात ती चिंता ती आमचे बरी कस जातात कसले भाव बांदवपण मुखार मात न्ही मुखार दिसना जाल्यार तांची बूक एका समजता कितें दिलां इल्लें सांग पुरो तें ती वांटून तांकां दिता फिरगेजेंत हांव आसल्या वेळार इजमोलाचे पयशे काडटलो ते काडटा आसतना ते मुखार काडचे आनी एकली स्त्री आयली मथारी आनी तिच्या हातांत 50 रुपया आसले ती 50 रुपया दिवन म्हाका सांगूंक लागली हाचे एक सुटे म्हाका दिया चेंज दिया म्हणली 10 रुपयाचे चेंज म्हाका दिया तिची बिरमो दिसली तिचे लई कांय नातलें गोता म्हाका फिरगेजें नासलें गोता देखून तिका सांगलें तूं दिनाका परतून हांवें तिका 50 आनी 50चे 2 नोट दिवन 100 रुपया दिले तिका पाटी पूण तिणें हट धरलें हे पयशे वणना फादर म्हाका गरजेक पावतात पूण तरी तुमी म्हाका ह्या 50 रुपयाचे 5-10 रुपयाचे नोट दिवचे म्हाका समजोना वणनी तिणें आयकल्या खातीर काडले 50 रुपयाचे सुटे घर 5 नोट दिले 10 रुपयाचे आनी उपरांत हांवें विचारलें तूं कित्या खातीर हे सुटे विचारताय चिल्लर कित्याक विचारताय ती जाप दिवन सांगूंक लागली फादर म्हजे बरीच गरजेचे मनीस थोडे लागीं म्हजे लागीं येतात देखून तांकांय कांय हांवें दिवचें न्ही पळया म्हजे बरीच गरजेचे मनीस म्हजे लागीं येतात देखून तांकांय हांवें कांय पूण दिवचें न्ही त्या खातीर हे सुटे हांवें व्हरचे तिच्या लागीं कांयच ना पूण जाल्यार तिच्या हातान मेळटा आसतना तिका चिंता गरजेवंताची तांकांय आपूण कांय दिवचें म्हणून आनी एका मनशा विशयान चिंता आसचें तेंच भाव बांदवपण एका मनाचे आमी जावचे पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलें जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याक आपोवण दिता जर तर आमी एका मनाचे आसता थंयसर तो आसा एका नांवान आमी सांगाता मेळटा मागण्याक मात न्ही खंयच्याकी आमचें मन एक जाता जाल्यार आमचें थंय भाव बांदवपण आसा जाल्यार थंयसर देव सुजी येता पापा फ्रांसिसान नवेंच परिपत्र आयल्या बार आमकां दिल्लें फ्रातेली तुत्ती आमी सकट भाव आनी भयणी ह्या मरेफात पापा साहेब आमकां आज आपोवण दिता आमी हर एकली पळोवच्या हर एकल्या मनशा थंय भाव बांदवपण आसा करूंक आमी प्रयत्न करीत जाय कोणूच सांडून गेल्लो मनीस न्ही ह्या संवसारांत तो सांगता ह्या संवसारांत कोणूच सांडून गेल्लो मनीस न्ही जर तर आमी हर एकल्याक भाव आनी भयणी म्हणलें तांव कोणूच आमचे पैकी सांडून गेल्ले मनीस जायनात मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवनांत आनी एक कूस आसा ती कूस जावन आसा स्वार्थाची जर तर स्वार्थ बळादीक जाता जाल्यार आमकां आनी एकलो मनीस ह्या भाव ह्या भयण म्हण लेखूंक असाध्य जाता देखून थोडे फावटी आमी कितें करता आनी एकल्याचें तोंड पळोवच्या बदलाक ताची पाट पळोवन ताच्यो तारीफ करूंक तांचे विशयी चडीत उलटा उलोवंक आमी प्रयत्न मात करचें पूण आमकां आयच्या दिसा हो मेळ्ळो अवकाश मोगाळ भाव भयणीनो बरें करूंक बरें उलोवंक आनी हर एकल्या सांगाता आमी भाव आनी भयणी म्हणलें लेखून तो बाबार्थ आमचो माया मोगोसो बाबार्थ म्हणलें दाखोवन दिवं आमकां एक अवकाश
सांजू हांव आपल्या पत्रांत स्पश्ट सांगता आमी सांगता देवाचो मोग करता म्हणून जर तर आमच्या पेल्याचो आमकां दिसच्या भावाचो ओ भयणीचो आमी मोग करना जाल्यार आमी फुडकिरे जावंक पावता देवाचो आमी कसो मोग करचो दिसच्या भावाचो या भयणीचो म्हाका मोग करूंक जायना जाल्यार हांवें कशें देवाचो मोग करचो देवाचो मोग भावाच्या आनी भयणीच्या मोगान तो आटापून आसा म्हणलो आमकां संदेश मेळटा एक फावटी एकलो पेद्रू लागीं गेलो गी सांग पेद्रू सगार येना तो एम कोणा दिना ताणें गेटी लागीं आसचें देखून ह्या मनशाक पेद्रू लागीं गेल्लेंच पेद्रून सांगलें गे तूं बरो मनीस बरी जिणी जियेलाय तुका सर्ग मेळटा पूण ताणें सांगलें गे पयलें सर्गाक येच्या पयलें म्हाका एक पटी पळोवंक जाय एम कोणान ते मनीस कशें जियेतात गे म्हणलें ताचे पयलें हांव सर्गाक येता जायत बारी बरें देखून पेद्रू ताका पयशेल्यान आपूण व्हरून गेलो आनी सांगूंक लागलो आनी थंयसर पळय थंय पोरा ते एम कोणाचे मनीस जिवन आसात जिवतात ते खाले पळय जिवतात कितें करतात आज बरो दीस देखून सांजेर तांकां जेवच्या बदलाक या खाण दिवच्या बदलाक वॉर्न दिलां आज खाण दिवच्या बदलाक या दुसरें बरें दिवच्या बदलाक आज तांकां वॉर्न दिलां पळया ते वॉर्न खावंक शकतात गे म्हळें कित्याक ते कश्ट जातात वॉर्न खावंक कारण इतलेंच तांकां वॉर्न दिता आसतना तें वॉर्न भारी ऊन आसलें तें आत घालून केल्यार आत उलपाता देखून तांकां कितें केलें वॉर्न खावंक इल्लेशें सकास खावच्या खातीर आनी इल्लें सुलभ जावच्या खातीर तांकां कुलेरान घाल्ली ती कुलेराचो हात मात्र दांडो तो 2 फीट लांब आसलो इतलो लांब आसलो देखून आतां कशें खावचें हर एकलो मनीस कश्ट येता त्या कुलेरान काडूंक पूण तोंडा लागीं येता म्हणटा सगळा पडटा म्हणजे दांडो लांब आसा तोंडा लागीं वचना कितलें प्रयत्न केल्यार सगळा पडटा येन्स जावन आसा एम कोणाचें जिबीत म्हूण सांगूंक लागलो पेद्रू उपरांत त्या मनशाक सर्गाक आपूण व्हरून गेलो सर्गार पळयत आसतना थंय तांकां हेंच वॉर्न दिलां पूण थंयसर सकट लोक संतोशान म्हणलें बरी वॉर्न खावन आसा कारण कितें तांकांय हेच आयदनांत तांकां वॉर्न दिल्लें आनी हिंस कुलेरान दिल्ली 2 फीट लांब दांड्याची पूण सरकार ते कितें करनासलें तस्सो खावंक कश्ट जाता म्हणल्या खातीर एक लोकान अन्येकल्याच्या तोंडाक दितालो आनी तो कोण अन्येकल्याच्या तोंडाक दितालो आनी अशें संतोशान म्हणलें बरी ते वॉर्न खावन आसलें ही काणी मात्र मोगाळ भाव भयणीनो पूण ह्या काणयेंत लिसां वर्तें आसा जर तर आमचे थंय देव आसा जाल्यार आमी अन्येकल्या मनशाक पळयता अन्येकल्याचें बरेंपण पळयता सरकार अशे मनीस ते देवाक लागशिले तांचे थंय निसायकी देव जियेता म्हणलें ह्या मरिफात ते दाखोवन दितात आमकां हर एक फावटी पेल्याचेर दीस घालोवंक पेल्याक कुमो करूंक पेल्याक बरें करूंक भावा भयणी बरी जिवंक जायते फावटी अवकाश आसतात पूण हे अवकाश थोडे फावटी आमच्या स्वार्था वरवीं आमी ते खाण घेता पूण एक फावटी आमी उडास दवरूंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो सर्गाक आमकां वचूंक जाय जाल्यार ती वाट पेल्याच्या इतल्यान मात्र ती वेची ते आमी उडास दवरूंक जाय आमकां हर एकल्याक सर्गाक वचूंक जाय ससनाचें सुख जोडूंक जाय आमी भावा आनी भयणी बरी जियोंक जाय देखून प्रत्येक कृपा आमी मागया तोच बाळूक जेजू आमकां कृपा दिवं दी आमच्या जिणेंत आमी पेल्या सांगाता जियेत आसतना एकामेका भावा भयणी बरी जियोंक मोगान आनी एकवटान आमचें जिबी जियोंक ह्या मरेफात आमकांय मेळचो तो प्रतिफळ संपूर्ण रितीन जोडूंक प्रयत्न करूंक कृपा दिवं